Hello everyone, welcome to Videsh classes. So या व्हिडिओ मी आज टाइम स्पीड आणि डिस्टन्स रिलेटेड जे वर्ड प्रॉब्लेम्स आहेत असतात ड्यूरिंग एक्झाम टाइम ते बघितले. फर्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स 180 मीटर 220 मीटर लॉंग रन इन सेम डायरेक्शन एट 60 किलोमीटर पर आवर अँड 42 किलोमीटर पर आवर. सो आमकां फाईंड करून सांगला टाइम टू क्रॉस इच अदर. आता टाइम स्पीड डिस्टन्स जे क्वेश्चन्स असतले पळय, सो तेतून फॉर्म्युला जो आसा फर्स्ट तो जो आसा स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. ओके, या फॉर्म्युलाचेरूच सगळे आमकां कितें करपाक जाय, फर्स्ट कितें इन्फॉर्मेशन दिल्या पळय ती आयडेंटिफाय करपाक जाय. आता स्पीड जो आसतलो पळय, ओके, तो सदांच एक तर किलोमीटर पर आवर या फॉर्मान आसतलो. ओके, नाजाल्यार तुमकां हांगासर मीटर पर सेकंद. ओके, सो तसो आसतलो. सो तुमकां हांगा पळय कितें दिला सेकंद, आमकां किलोमीटर पर आवर आहा पळय ते कन्वर्ट करपाक जाय इंटू सेकंदान. हे याद दवर, जर सेकंद आसा जाल्यार आर्साकूच कन्वर्ट करूंक शकता आमी इन सेकंद, आणि सेकंद आसा जाल्यार मिटर येतलो. सो हो किलोमीटर सुद्दां आमी कन्वर्ट इंटू मिटर करतले. सो स्पीडाचो जालो. मागीर डिस्टन्स आसा तो मीटर फॉर्मान दिला, एक तर किलोमीटर दिवंक शकता नाजाल्यार मिटर फॉर्मान दिवंक शकता. आणि टाइम जो आसतलो तो एक तर मिनट नाजाल्यार सेकंद फॉर्मान आसतलो. ओके, सो आता हांगासर जेन्ना ट्रेनाची प्रॉब्लेम्स येतली आणि ट्रेन सपोज जर इन सेम डायरेक्शन मूव जाता, आता दोन डायरेक्शन्स आसतली, एक सेम डायरेक्शनान मूव जातले आणि एक ओपोजीट डायरेक्शनान मूव जातली. सो टू ट्रेन्साचे आता आमकां हांगासर जी लेंथ दिल्या पळय, एक लेंथ आसा ट्रेनाची 180 मीटर, दुसऱ्याची कितली आसा 220 मीटर आसा. सो हे दोनूय ट्रेन्स एकाच डायरेक्शनान कितें जाता, मूव जाता. सो एकाच डायरेक्शनान मूव जातली पळय, त्या टायमार आमी कितें करतले, स्पीड जी आसा ती एक्स मायनस वाय घेतले. कळ्ळें? सो हांगासर सेम डायरेक्शन आसता तेन्ना तुमी याद दवराच, एक्स मायनस वाय घेवप, आणि ओपोजीट डायरेक्शनान आमी कितें घेतले, एक्स प्लस वाय घेतले. स्पीड जी आसतली ऑफ टू ट्रेन. ओके, ट्रेन जेन्ना एकेच डायरेक्शनान मूव जातली, सपोज एक ट्रेन आसा आणि ही दुसरी ट्रेन एकाच डायरेक्शनान कितें जाता, मूव जाता. ओके, त्या टायमार त्यांची स्पीड जी आसा, एक ट्रेन दुसऱ्याक ओवरटेक करतली. ओके, सो ती कितें जातली, स्पीड ही ए आणि ही बीची, सो एक्स मायनस वाय स्पीड जातली. आणि जेन्ना ट्रेन दोनूय ओपोजीट डायरेक्शनान येतली, एक अशी येतली एक अशी येतली, त्या टायमार त्यांची जी स्पीड आसतली ती कितें जातली, प्लस जातली. ओके, सो हो रूल्स याद दवरा, सेम डायरेक्शनान मायनस, ओपोजीट डायरेक्शनान कितें जातली, प्लस जातली. आता फर्स्ट आता आमी कितें करतले, आमी पळय स्पीड डिस्टन्स टाइम. सो पयलीं आमकां जो दिला पळय ओकेच्या फॉर्मान आहा मिटरान, म्हणजे तो कितें डिस्टन्स जालो. सो आमी फर्स्ट फायंड आउट करतले टोटल डिस्टन्स. डिस्टन्स कितलो जाय टू ओवरटेक अदर ट्रेन. ओके, सो कितलो डिस्टन्स जायो पडटलो, ए प्लस केला जाल्यार 400 मीटर जायो पडटलो डिस्टन्स टू ओवरटेक अदर ट्रेन. हो डिस्टन्स जालो. मागीर आमी एक एक फायंड करपाक जाय. डिस्टन्स जालो, आता स्पीड फायंड करूया. स्पीड जे फायंड करतले पळय, आता हांगा दिला ही स्पीड. आता स्पीड सांगली तुमकां, सेम डायरेक्शनान कितें करतले, दोन्ही स्पीड जे आसा त्यो मायनस करतले. सो दोन स्पीड दिल्या तुमकां, 60 किलोमीटर पर आवर मायनस 42 किलोमीटर पर आवर. सो 16 सून 42 काडले कितले उरलो, 18 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो आता ही जी स्पीड जी आसा ती रिलेटिव्ह स्पीड आसा. रिलेटिव्ह स्पीड म्हणजे कितें, एक ट्रेन दुसऱ्या ट्रेनीपेक्षा कितली फास्ट आसा. ओके, कंपेअर टू अनादर. सो दुसऱ्या जेन्ना तू कंपेअर करतलो पळय तेन्ना तुका कळटलें की ही ट्रेन दुसऱ्या ट्रेनी वांगडा कितली फास्ट आसा. ताका आमी कितें म्हणटले, रिलेटिव्ह स्पीड. तो आमी आतां काडटले. सो 18 किलोमीटर पर आवर आहा, आमकां जायो हितून सेकंद. सो आता सेकंदान कन्वर्ट करपाक कितें करतले पळय, आता डायरेक्टली हांगासर तुमी करूंक शकता 18 इंटू 5/18. सो आता 5/18 कसो येयलो तो पळयात हांगासर. सो हो 18 किलोमीटर पर आवर आसा. सो 18 जालो ह्यो. मागीर किलोमीटर, किलोमीटर जो आसा पळय, 1 किलोमीटर म्हणजे कितले मीटर, 1000 मीटर, राईट. आणि डिवायड बाय आर आसा. सो आर, सो 1 आवर म्हणजे कितले सेकंद, 3600 कितें जालो ह्यो सेकंद जालो, राईट. सो आता हांगासर आमी फर्स्ट कितें करतले, आता हे कॅन्सलेशन करायचं. सो 0 0 कॅन्सल, हांगा 0 0 कॅन्सल जालो. आता 10 जाय, 2 5 जा 218 जा. कळ्ळें. सो 5/18 जालो, हो 5/18. कळ्ळें. सो 5/18 कसो येयलो, हो 1 किलोमिटराक कन्वर्ट केलो 1000 आणि आराक 3600 केलो. हे कॅन्सलेशन करून 5/18. सो हांगासर हे जालो. सो आता हांगासर 18 कितें जालो, कॅन्सल जालो. ओके, सो 5. आता आन्सर येताना कितें येयलें, मीटर पर सेकंद. म्हणजे नेक्स्ट आमकां फायंड करून सांगलें टाइम टू क्रॉस इच अदर. सो एके ट्रेनीक दुसऱ्या ट्रेनीक क्रॉस करपाक कितलो टाइम लागतलो. सो हो फॉर्म्युला जो आसा फायंड करून सांगला टी. सो टी हांगा घेयाचो आणि कितें येयलो, डिस्टन्स अपॉन स्पीड येयलो. सो डिस्टन्स टोटल कितलो घेतला आमी पळय, 400 मीटर, राईट. आणि आमकां आता स्पीड जी मेळ्ळ्या ती कितली मेळ्ळ्या, 5 मीटर पर सेकंद, राईट. सो स्पीड जी मेळ्ळ्या 5 मीटर पर सेकंद. सो हांगासर कॅन्सलेशन केलें, 5 8 जा, हो मीटर मीटर कॅन्सल. सो हांगासर कितलो येयलो, 80 सेकंद येयलो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a train moving 90 km per hour overtakes another moving 60 km per hour in 30 seconds. So दोन ट्रेन मूव करता, एक 90 km per hour आसा आणि दुसरी 60 km per hour. ही त्यांची स्पीड, किलोमीटर पर आवर म्हणजे स्पीड झाली. सो स्पीड जर येयली जाल्यार डायरेक्टली तुमकां सांगला हांगासर ओवरटेक करता म्हटल्यार, म्हणजे ती इन अ सेम डायरेक्शनान आहा. सो सेम डायरेक्शनान कितें जातलें, ह्यो दोनूय स्पीड ज्यो आसा त्यो मायनस कराच पयलीं. सो 90 km per hour मायनस 60 km
पर आर. सो 19 60 काढलो कितलो उरलो 30 किलोमीटर पर आर. सो किलोमीटर आहा तो कन्वर्ट डायरेक्टली 5/18 करायचं. ओके, सो 5/18 कसो येता तो हांवें निकतो दाखयला तुमकां. सो हें कॅन्सलेशन कराच. हांगासर 6च्या टेबलान 6 5 जा 6 3 जा मागीर 5 5 जा 25/3. ओके, सो 25/3 मीटर पर सेकंड. ओके, ही स्पीड जाली. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिल्या इफ फास्टर ट्रेन लेंथ 150 मीटर. सो फास्टर ट्रेनीची लेंथ दिल्या आमकां. फास्टर ट्रेन जी आसा ती कितली आसा 150 मीटर आसा. स्लोवर ट्रेन लेंथ. सो स्लोवर ट्रेन ची लेंथ कितली आसतली कितें करपाक जाय डिस्टन्स. सो फर्स्ट आतां आमकां टोटल डिस्टन्स खबर आसपाक जाय. सो डिस्टन्स फायंड करतले जाल्यार फॉर्म्युला स्पीड इंटू टायम. सो आतां हांगासर स्पीड ऑलरेडी आमकां खबर आसा 25/3 आनी टायम कितलो दिला आमकां हांगासर दिला 30 सेकंड. रायट, सो 3 इंटू 10. सो 25 इंटू 10 कितलो येयलो डिस्टन्स 250 मीटर येयलो. रायट, सो आतां आमकां स्लोवस्ट ट्रेन कितली आसा पळय लेंथ ती फास्ट फायंड आउट करपाक जाय. स्लोवस्ट ट्रेन सो टोटल डिस्टन्स घेतले मायनस फास्टस्ट ट्रेन जी आसा पळय तेजो डिस्टन्स घेतले. टोटल डिस्टन्स 250 मीटर आणि जो फास्टस्ट ट्रेनाचो दिला आमकां कितलो 150 मीटर. सो 215 सून 150 काढलो कितलो उरलो 100 मीटर. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सी नेक्स्ट. A boat takes 3 hours downstream and 5 hours upstream. So boat related problem येयली जाल्यार हे दोन वर्ड आसतले तुमकां डाउनस्ट्रीम आणि अपस्ट्रीम. आता फॉर सेम डिस्टन्स. सो डाउनस्ट्रीमाक 3 hours घेता, अपस्ट्रीमाक 5 hours घेता. सो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वॉटर टू स्ट्रीम. सो आता आमकां हांगासर फायंड आउट करपाक जाय. सो लेट द हे पहिले स्पीड ऑफ बोट. सो बोटीची स्पीड जी आसतली ती एक्स कन्सिडर करात आणि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ओके, सो हे तुमकां काय बरोवपाची कंपल्सरी ना. सो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितें घेतला आमी वाय घेतलो. सो दोन स्पीड आसतली. आतां अजून करा एक रिवर आसा काय आणि तितूनसून एक कितें वयता बोट वयता. ओके, सो मेन स्ट्रीम आतां पळय आहा पळय तेजो एक वॉटराचो फ्लो आसतलो. सपोज वॉटर फ्लो अशें जाता. ओके, सो त्या टायमार बोट जी आसा पळय वॉटर फ्लो असो जाता. कळ्ळें, सारकें आयकना. सो बोट जेन्ना अशी वयता विथ द वॉटर फ्लो जी वे आसा पळय त्याच वेन वयता त्या टायमार स्पीड जी आसतली पळय बोट ऑफ स्पीड आणि स्ट्रीम स्पीड ही कितें जातली प्लस जातली. म्हणजे जेन्ना बोट सकयल्या वाटेन वयतली. ओके, सो बोट जेन्ना सकयल्या वाटेन म्हणजे कशी कितें म्हणटले आमी ताका डाउन स्ट्रीम. काय, सो जेन्ना डाउन स्ट्रीम आसतलो तेन्ना कितें आसतलो एक्स प्लस वाय. आतां बोट जेन्ना अशी ट्रॅव्हल करतली आणि वॉटर फ्लो सेम आसतलो असोच आसतलो. ओके, सो पण बोट अशी येतली. सो हेका कितें म्हणटले अपस्ट्रीम म्हणजे उदकाच्या ऑपोजीट डायरेक्शनान ती वयर सरता. त्या टायमार तेजी स्पीड जी आसा बोटीची ओके अपस्ट्रीमाच्या टायमार कितें जातली एक्स मायनस वाय. हो रूल आसतलो. डाउनस्ट्रीमाक प्लस वाय, अपस्ट्रीमाक मायनस वाय. डाउनस्ट्रीमाक पळय विथ द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ वॉटराक तेका स्पीड मेळटली सो ते फास्ट वयतली आणि अपस्ट्रीमाक आपली तेजी स्पीड आसतली परत ऑपोजीट डायरेक्शन आसतली म्हणून तेजी स्पीड कितें धरप आमी मायनस धरप. आतां नेक्स्ट आमी आतां बेज ऑन फॉर्म्युला आतां फायंड आउट करतले. फॉर्म्युला कितें स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टायम. ओके, सो आतां जी स्पीड जी आसा ही स्पीड ऑफ द कितें जाली डाउनस्ट्रीम आणि ही अपस्ट्रीम वयताना बोटीची जाली. ओके, सो दोन कंडिशन जातले हांगासर एक डाउनस्ट्रीमाची जातली एक अपस्ट्रीमाची जातली. ओके, फर्स्ट आतां आमी डाउनस्ट्रीमाची घेवया. सो फर्स्ट डाउनस्ट्रीम दिले रायट. सो फॉर्म्युला कितें जातलो स्पीड इंटू टायम इक्वल टू डिस्टन्स. सो स्पीड कितें आसा डाउनस्ट्रीमाक एक्स प्लस वाय इंटू टायम. टायम कितलो दिला 3. सो आतां आमी डिस्टन्स आमकां हांगासर कितलो तो फायंड आउट करपाक जाय. सो आतां हांगासर ही कंडिशन जाली. सो मल्टिप्लाय करा 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू वाय 3y साइन तीच उरतली डी. सो हे फर्स्ट कंडिशन जाली. आतां आमी अपस्ट्रीम कंडिशनाचे फायंड आउट करतले. फॉर्म्युला सेम स्पीड इंटू टायम इक्वल टू डिस्टन्स. सो स्पीड जी आसा ती अपस्ट्रीमाची एक्स मायनस वाय इंटू टायम दिला आमकां 5 hours. सो चड टायम लागतलो. सो 5 इंटू एक्स 5x मायनस 5 इंटू वाय 5y डी. सो हे सेकंड कंडिशन जालें. आतां नेक्स्ट दोनूय कडेन डिस्टन्स आसा. सो दोनूय कंडिशन जी आसा ती इक्वल टू कराच 5x मायनस 5y. सो हांगासर एक्स एक्स एकीकडे हाडा 3x आणि इक्वल टू जावन ह्यो नंबर आहा सो ह्या हायटी घेताना मायनस. सो हांगा मायनस 5y हो प्लस आहा तो मायनस 3y जालो. 3 सून 5 काढलो प्लस मायनस मायनस. सो 5 3 काढले 2 व्हडल्या नंबराची साइन येतली. व्हडलो नंबर 5 आहा तेजी साइन येयली. हांगा मायनस मायनस प्लस जाता. सो 5 आणि 3 8 8y व्हडल्या नंबराची साइन म्हणजे ग्रेटर नंबर साइन ती येतली. आता दोन्ही कडे मायनस आहा म्हटल्यार मायनस मायनस कितें करा कॅन्सल. एक्स इक्वल टू आतां पळयात आता तुमकां फायंड आउट कितें करूंक सांगला रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वॉटर टू स्ट्रीम. सो रेशियो फायंड करूंक सांगला मीन्स एक्स अपॉन वाय फायंड करूंक सांगला. सो ह्या फॉर्मान तुमकां हाडपाक जाय हांगासर. सो एक्स दवरला हांगा ह्यो वाय हांगा हाडाच आणि हो 2x आसा तो 2 हांगा येतलो. कळ्ळें कितें जालें परत पळयाच अशें कंडिशन आहा ते पळयाच. आतां आमकां रेशियो फॉर्मान हाडूंक जाय. सो एक्स हांगा दवराच आणि हो वाय हेवटेन येतलो. इक्वल टूच्या हांगा येयलो म्हणजे पोनाक गेलो तो डिनोमिनेटर आणि इक्वल टू जावन हो नंबर आहा तो पयलोच येतलो. ह्यो वयर वाडोवपाची गरज ना. हो हांगा उरतलो ह्यो हांगा येतलो ह्यो हांगा येयलो. सो कॅन्सलेशन कराच 2 4 जा आणि हांगासर काय ना म्हटल्यार 1. सो रेशियो जो आसा तो पळय कितें येतलो 4 raised to 1.
So you can see here B is your correct option.